प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी जेजूच्या कोश्टा मनाचो उगडास कोत्ता। आयच्या सेवा धर्म्याचो विशय। ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार। अपराधी जेजूक अपराधी करून तांचेर मरणाची फॉर्मण मारले। जेजून आमच्या पातका पासत को सोंसले आनी बोलबोल्यांचे मरण भोगले। जेजून कांयच चूक आदारूंक ना, बोगोर ओगेपणान आमच्या मोगा पासत आमची चूक आपणाचेर घेतली। सगल्यांक कुरीस घालूंक आवडटा, पूण कुरीस उबारूंक आनी जिवीत फुडें व्हरूंक जोड लागता। Everyone wants to wear a cross, but no one wants to bear a cross. भोगतीन जेजूचे कोश्ट आयज नियालतना कोश्टांतल्यान जोईत मेलून घेवंक जाता म्हूण मानून घेवया आनी जेजूच्या कोश्टांक मान दिवन आमचे कुरीस मोगान उबारूंक आनी दुसऱ्यांचेय कोश्ट ल्हव करूंक वावरुया। आयच्या सेवा धर्मीक रितीक 3 भाग आसात। पयलो भाग सोब सेवा धर्म, दुसरो भाग पवित्र कुर्साची बुजवण आनी तिसरो भाग क्रिस्त प्रसाद। आयज पवित्र सभा आमच्यो ओस्कोत मुनीस सोयम आमच्या मुखार दवरता आनी ओस्कोत जावनूय जेजूच्या कोश्टां उद्देशी आमी बोलवंत म्हूण दाखोळ करता। आतां यादनीक मिसाची तांबडी आंगोस्ट्रां न्हेसून वेदी मुखार येवन आपूण ओस्कोत म्हूण खुनावंक सोरपोट पडटले। यादनीक धोरणीर सोरपोट पडटले तेन्ना आमी सगोट घोट्टा जाल्यार दिमी घालुया वो उबी रावया। यादनीक उठ्ठोच आमी उबी रावतली।
देवा आमच्या बापा, तुवें ओगोणीत कोनवाळेन संवसारान धाडलेल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रोगतान पास्काचो गूट स्थापून दवरलो. तुजे कोनवाळेचो उगडास धरून आमकां तुज्या चाकरांक पवित्र कोर आनी सदांकाल राख आनी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. बसूया. आयच्या पयल्या वाचपांत इजायास प्रवादी एका कोश्टवलोल्या सेवकाचें बाकीत करून जेजूच्या कोश्टांक सोर करता. हे कोश्ट निर्फळ वचोनात, बगर फोळवंत जातात. जेजून पातोक आदारूंक ना, पूण जेजू आमचे पासत गुन्यांवकार जाता आनी आपल्या कोश्टांतल्यान आमकां धुवन काडटा. इसाइयास प्रवादीच्या पुस्तका वेलें वाचप. पळयात, म्हज्या चाकराक सूखपाक मेळटलें. हांव ताका उबारतलो, ताका वयर काडटलो, ताका भोव अर्तो करतलो. मनशांचें रुपूच ताका नासलें. नदरेक तो इतलो सोब नासलेलो जालो की ताका पळोवंक लोक वीट दिसताली. ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक तोटाक जातलो. तांच्या मुखार राजा तोंड दांपून उबे रावतले, कित्याक कधीच सांगूंक नासलेली घडणी ते पळयतले आनी कधीच आयकूंक नासलेली वोस ते देखतले. आमी आयकलां तें कोण सदमान दीत आनी सरस्वराचें बोल कोणाक कळीत जालां. आमच्या मुखार मुळांतलो उपसल्लो फांट्या सारको तो वाडलो, सुके कोडदे जळमणींतलो पाला सारको. आमी ताका देखलो, ताका सोबिताय ना, सुरूपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोस डोग भोगलोलो. जांच्या मुखार आमी तोंड दामता तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात, कोणूच ताका लेख ना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कोस डोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान कास लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताच्या विशीं चिंतल्या. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विडलो. आमच्या पातका पारान तो चिड्डलो. ताचेर कास पडल्या तिची वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. आमी सगलीं शेळयां भाशेन जोळी मोळी शिंपडोन गेल्या. जोण एकल्यान आप आपली वाट दवरलोली आनी आमां संवेस्तांच्या पातकांचो भार सोरस्परान ताचेर घालो.
जबरदस्तीन ताका वागयलो आसतना ताणें काल्तिकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडोवंकूच ना. मारूंक वता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तासतल्या मुखार ओगीच रावता तशीच ताच्या तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आमी जोडटी करून ताका दवरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. वय जिव्या मनशांचे प्रितमयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची कास लायली. नोश्ट्या मनशान मोदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मोदें ताका फोंड उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतल्यान फटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कोश्टां दोगडांनी ताका चिडूंक सोरेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजियांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आवक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उद्देशी सोरेस्पराची कुशी शांती पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवले सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशांनी पातकां आपणाचेर घेवन आपले कोश्टां दोगडां वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुर्यावंत करतलो. देखून हांव उरपंचीक ताचे स्वाधीन करतलो आनी जैताचें इनाम तो पदवेदारान मोदें वांटतलो. कित्याक ताणें आपकुशीन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मोदें एकलो कसो तो दवरलो. आनी त्या वेळार सगल्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्या पासत विनोती करीत आसलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. सर्वेस्परा, हांव तुका शेरोणा येता. म्हाका कदींच लॉजीक घालू नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. दुस्मान सगळे करतात म्हजो तिरस्कार. शेजाऱ्यांक सलाह केडणायचो माल. म्हाका पळोवन म्हज्या वळखींच्याक भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी दिश्टी पडना. फुडें सगळीं घुस मारतात. जशी मेल्ल्यांक विसरतात तसो म्हाका मनांतलो भायर घालो. कोयला कुडक्या भाशेन म्हाका कोनशाक उडयलो. बापा, तुज्या हातांत घालता
म्हजो देव, होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत, म्हाका पिडा पिटितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. बाबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मा. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोष बरीत कोर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडूय. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. बाबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मा. दुसऱ्या वाचपांत हेब्रामाक बरयलेले चिठ्ठींत जेजू आपल्या बापाची खुशी वळखून घेता. आपलेच जिवीत बोली भेटयता आनी कश्टांतल्यान आमची सोडवण करता हाची खबर आमकां मेळटा. हेब्रेवाक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी उचारतार तो भावार तीर सांबाळुया, कारण स्वर्गार खूद देवा हुजीर पावला तसलो उत्तम वर्तो महायाज्ञीक आमकां आसा, तो जेजू देवाचो पूत. आमच्यो ओस्कोतायो ताका लागना तसलो आमकां महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचे भाशेन सगल्या जिन्साचे ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विश्वासान कुरपेच्या सिंहासना लागीं सोरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकूत आनी कुरपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळून आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भक्ती पासत देवान ती आयकली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टा वरवीं कालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्याक सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हें. उद्गार. मरो पर्यान खुर्सार मरो पर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडलें नांव ताका दिलें. जुआंवा पोरमोणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. जेजू आपल्या शिसां सांगाती केद्रोन वाडाचे पोलतोडी गेलो. थंय एक बाग आसली. तातूंत तो आपल्या शिसां बरोबर भितर सरलो. गातकी जुदास हो जागो वळखतालो, कित्याक सोबार पावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बरोबर वचो. जुदास एक पोलतोड आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलोल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो, उजवाड्यो आनी हातयारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें
तें सगलें जाणो जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हळें, तुमी कोणाक सोदतात? तांणी ताका जाबाब दिलो. नाजारेतच्या जेजूक. जेसून तांकां म्हळें, हांव तो. गातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हळें तेन्ना ते फाटीं सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें तुमी कोणाक सोदतात? आनी तांणी म्हळें, नाजारेतच्या जेजूक. जेसून परतीपाड केलो. तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटूच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचूं दी. अशें ताणें म्हणलोलें तें उतर घडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्याय तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. सिमांव पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी पोरोम यादनिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेसून पेद्रूक म्हळें, तुजी तोरसाद पोत्यान घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पियेवचो ना? पोलतोणेन तिच्या सरदारान आनी जुदेवांच्या चौकीदारांनी जेसूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साच्या पुरोम यादनिकाचो सासरो आसलो. पुर्जे खातीर एकलो मनीस मेल्यार उदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास. सिमांव पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस पुरोम यादनिकाचे ओळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो पुरोम यादनिकाच्या आंगणांत भितर सरलो, पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. पुरोम यादनिकाचे ओळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखणे कडेन उतर घालें आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखणेन पेद्रूक म्हळें, तुवें ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हळें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर हिंव खातालें देखून कोळशाचो दोगटो केल्लो ताचे भोंवती रावून चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे सांगाती आसलो आनी शेकतालो. पुरोम यादनीक जेजू कांय विचार घालून ताच्या शिसा आनी शिकोवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागले. जेजून ताका जाबाब दिलो, सत्तेन हांव सभे माझार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकोवन दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हळां तें विचार. हांवें सांगलां तें तीं बरीं जाणून. ताणें अशें म्हणना फुडें तुवें आसलोल्या एका चौकीदाराक जेजूचेर तापोट मारले आनी म्हळें, महायादनिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची घोवाय दी. पूण जर तर हांव उलयलां तें सारकें कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास महायादनिकागेर पाठयलो. सिमांव पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हळें, तुवें ताच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हळें. हांव न्हय. पुरोम यादनिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हळें, आरे, हांवें तुका ताचे बरोबर बागेंत पळोवंक ना रे. हो चाकर पेद्रून कान कातरलेलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक पावट ना म्हळें आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो. सकाळ जातूच तांणी कायफासागेर तावन जेजूक निती शाळेंत व्हेलो. आपूण बाटो ना जावंक पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते निती शाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हळें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी जबाब दिलो, हो मनीस नश्ट न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचें नासल्या. पिलातान तांकां म्हळें,
तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे समोरती पोरमोणे ताची नीत करात. जुदेवांनी ताका म्हळें, कोणाचेरूच मोनाचें फॉर्मोण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जे जेजून सांगून दवरलेलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितीशाळेन गेलो आनी जेजूक आपूण ताणें ताका म्हळें, तूं जुदेवांचो राजा? जेजून परतीपाड केलो. हें तूं तुजेच उस्तंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकांन आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून परतीपाड केलो. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातान पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हळें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां, स्वताक गोवाय दिवंक. जीं कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हळें, सोत म्हणजे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवां चडशें भायर वचून तांकां म्हळें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण पास्कांच्या समयार तुमचे विणवणेक कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिली जाल्यार दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हळें, हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास म्हणल्यार एक पुंड आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोन मारूंक लायले. शिपायांनी कांट्यांचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबडे आंगले न्हेसयलें. ते ताचेशी येवन म्हणटाले, आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हळें, पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळोन येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्यांचो मुकूट आनी तें जांबडें आंगलें घालून आसलो तसोच जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हळें, पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याज्ञिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली. ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरात आनी कुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळना. जुदेवांनी ताका परतीपाड केलो. आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. हीं उतरां आयकुलीं तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितीशाळेंत वचून ताणें विचारलें, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हळें, तूं म्हजे कोडें उलयनाय? तुका सोडूंक आनी तुका कुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नोकळोय? जेजून ताका परतीपाड केलो. ती तुका वयर धांवन दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका ओदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडची जाल्यार तूं सेजाराचो इश्ट न्हय. आपूण राजा म्हणटा तो मनीस सेजाराचो दुस्मान. पिलातान ही उतरां आयकुलीं तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चेरबंदी हेब्रे भाशेन गाबाता म्हणटात ते सुवातेर आपूण निती सोदरेर बसलो. तो दीस पास्काचे तयारीचो दीस आसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आड्डूंक लागले. ताका नाच कोर, ताका नाच कोर.
ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमच्या राजाक हांव कुर्सार मारूं? मुखेल याज्ञिकांनी जबाब दिलो, सेजारा बगोर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका कुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांच्या ताब्यांत केलो. तांणी जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो कुरीस घेवन कोट्ट्याच्या म्हणलोल्या जाग्यार वचूंक गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हेब्रे भाशेन गोलगोता. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक तांणी कुर्सार किडायले. जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक ताचे एक एक कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो कुर्सा वयर घालो. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, नाजरेतकार जेजू जुदेवांचो राजा. जेजूक कुर्सार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हेब्रेव, लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याज्ञिकांनी पिलाताक म्हणलें, सुदैवाचो राजा अशें बरोवं नाका, पूण हो मनीस आपूण सुदैवाचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजूक कुर्सार किडायतूच शिपायांनी ताची आंगोस्त्रां घेतलीं आनी तांचे 4 वांटे केले. 2 शिपायाक 1 वांटो. तशेंच ताचें आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली. तें वयर सावन सकयल एक सारकें विणलोलें. ह्या पासत तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमी तें पिसचें न्हय, पूण सर्ती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे पोरी, पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां घडोवन आयलीं. तांणी म्हजीं आंगोस्त्रां आपणा मोदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सोडती घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लेफासाची पुतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, अस्तुरी, ओ तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगलें सोंपातलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक सुपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोलें दोंडूल थंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडयलोलें एक आलोंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, संपादलें. आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. सगळीं दिमी घाली. तो तयारेचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरोना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतूच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विडली आनी रोखडेंच रोगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणें, तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणा. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे एक पूण हाड मोडची नात. हें उतर खरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विडलोल्याक ती पळयतली. हाचे उपरांत आरिमातेचो जुजे जेजूचो शीस
पूण जुदेवांचे भिरांतीन गुप्ती रावलोलो आनी जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली आनी निकोदेम जेजूशी पयलीं रातचो आयलोलो तो सुमार 100 रात गोंड रोसाची आनी मुसांबराची मिसोळणी घेवन आयलो. ताणें जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवांचे निकी पिण्याचे रिती पोरमोणे पोरमोळ लावन ती ओलींनी गुठलायली. ताका कुसार मारलोलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवांचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. बसूया. सगळीं आमी बसून ह्या वेळार जेजूच्या कोश्टांचेर मरणाचेर इल्लो नियाळ करुया. जेजूच्या कुडीचेरूय आमची नदर घालुया आनी हे कोश्ट आमच्या जिविताक कशें लागता तो नियाळ करुया. पोरजे मुझे हांवें तुका कितें केला, वो हांवें तुका कसली दूख दिल्या, म्हाका जबाब दी. Why Good Friday is called good? भाव भयणीने 2 प्रश्न आयज आमच्या नियाळाक आमी घेवपाक जाता. पयलो प्रश्न हो शिणांतल्यान, जो शीण आतांच गायला, पोरजे म्हजे हांवें तुका कितें केलां, वो हांवें तुका कसली दूख दिल्या, म्हाका सांग. कोणाचो हो शीण? हो पयलो प्रश्न कोश्टवतल्या देवाचो, द सफरींग गॉड. देव आनी कोश्टवता हो घडये आमकां प्रश्न वेगळो. पूण हो प्रश्न जो ह्या शिणांत भायर सरला, पोरजे म्हजे हांवें तुका कितें वायट केलां, वो हांवें तुका कसली दूख दिल्या, म्हाका सांग. हो शीण कोश्टवतल्या देवाचो, द सफरींग गॉड. दुसरो प्रश्न जो आसा आतांचो म्हणला, वाय दीस फ्रायडे इज अ गुड फ्रायडे. हितून कितें बरें आसा? हो जेजूच्या कोश्टा मरणाचो शुक्रार. हो प्रश्न तरणाट्यांनी विचारलेलो प्रश्न, चवकशी करपाचो प्रश्न. दे वॉन्ट टू नो वाय दीस गुड फ्रायडे इज कॉल्ड गुड, बिकॉज देर इज नथींग गुड इन दीस. ओ तितून भितर सगळे कोश्ट त्रास दिसती पडटात. आयज सगळीं जीं कोण आयिल्लीं आसात, सगळीं दुखाचीं आंगवस्त्रां घालून आयिल्लीं आसात. कोण काळें घालून आसा, कोण धवें घालून आसा, कोण ब्लू घालून आसा, वो लायट कलर्स न्हेसून आयल्यात. आमच्या तरणाट्यांक हातूंत खुशालकाय दिसोच ना. सगळीं जरी तर इतली दूख मनयतात जाल्यार हो शुक्रार, वाय इज इट गुड? भाव भयणीनो, एके वाटेन हो दुखीचो उल्हास देवाचो, हो शीण, जाल्यार दुसरे वाटेन चवकशी. जाल्यार आयज आमी आतांच जो जेजूच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आयकला, तातूंतय प्रश्न जायते आसात. सगळे प्रश्न घडये आमच्यान आयज आमच्या नियाळाक घेवंक जावचे ना. पूण थोडे प्रश्न जे विचारले आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान जेजून विचारले. तुमी कोणाक सोदता? 2 फावटी विचारले ताणें. आनी हो प्रश्न विचारला तेन्ना जे कोण सोदताले तांचे भितर कितेंय तरी जालें, तांचेर कसलो तरी एफेक्ट जालो, ते फाटीं सरले, शेवटून पडले. जेन्ना ताच्या कोश्टांतलो ताका भायर काडपाक ताचे शीस एके भाशेन झुजपाक वेताले, जेन्ना पेद्रून ती तोरसाद मारून एकल्याचो कानूच कातुरलो, तेन्ना जेजूचो प्रश्न परतून, म्हाका जें बापान दिलां तें पात्र हांव पियोवचो ना. तें पात्र कोश्टांचें, त्रासांचें, भिरांतीचें, दुखीचें.
आनी ह्या पासो तो फ्रायडे आसा तो गूड फ्रायडे जावपाक जायना अशें घडये पेद्रू आनी ताचे बराबर जे जेजूचे आपोस्ल आसले तांकांय दिसलें. देखून जेजूक वाटावपाक जाय, जेजूक ह्या मरणांतलो निवारूंक जाय. जेजूचे दुस्मान जे ताका नाटक करूंक आयल्यात तांकां काबार करपाक जाय. पूण जेजूचो प्रश्न, बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पियेवचो ना? ओय, हांव पियेतलों. जाल्यार दुसरोय आनिकूय प्रश्न विचारले जेन्ना जेजूचेर थापट मारलें तेन्ना. आमी म्हणटा जेजूचे कश्ट त्रास खुशे मनान जेजून घेतले. आयचें वाचपूय आमकां सांगता, आयच्या हेब्रेवांक बरयल्ली चीट आमकां सांगता, आयच्या पयल्या वाचपान ह्या कोश्टवतल्या चाकराचें 4थें गीत जें आसा तातूंतूय आमकां सोंपता आसतना सांगलां हें सगलें ताणें खुशे मनान आमचे पासत आपणाचेर घेतलें. जाल्यार खुशे मनान घेतलेलो जेजू प्रश्नूय करता जेन्ना ताचेर थापट मारले, हांव उलयलां तें सारकें ना जाल्यार ताची गवाय दी. पूण हांव उलयलां तें सारकें आसा जाल्यार कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? नीत हो प्रश्न नितीचो. जस्टीस आनी जस्टीस म्हणटा ती, नीत म्हणटा ती संवसारांत सदांच उरूंक जाय. जरूय जेजून खुशे मनान हे कश्ट मानून घेतल्याय तरूय ताचे सवें नीत जावपाक जाय, नितीन वागोवपाक जाय. जाल्यार हो नीत सोदपाचो प्रश्न. वाय दीस फ्रायडे इज अ गूड फ्रायडे? ताका गूड कित्याक म्हणपाक जाय? तरणाट्यांचो प्रश्न. हो प्रश्न आमकां आयच्या ह्या वाचपांतूय मेळटा. ओळख घेवप, चवकशी करप, इन्वेस्टिगेशन हें भाव भयणीनो एकदम गरजेचें जाल्लें आसा. आनी आयच्या काळार आमकां सगलें जाणा जावपाक जाय. सगली माहिती आयज जी आमच्या मुखार आसा ती आमच्यान घेवपाक जाता. एका ताळटाचेर आमच्यान बोट लावन आख्खी माहिती ह्या संवसाराची घेवपाक जाता. वी हॅव अ रायट टू नॉलेज. आनी आमकां रायट टू नॉलेज आसा तेन्ना आमचे लागीं ही साधनाय आसात जाचे वरवीं आमच्यान ह्या प्रश्नांक जबाब मेळोवंक जाता. तरूय आसतना थोडे प्रश्न असले आसात ते प्रश्नांक जबाब आसा कसो दिसता पूण तो जबाब मान्य जायना, तो जबाब समजोपा सारको न्हू. समजता आसतनाय असले प्रश्न आयच्या ह्या वाचपान आमकां मेळ्ळ्यात. तुय तांच्या शिसांतलो न्हय जेन्ना पेद्रू ल्हवू चिड्डोन पावलो भितर, जंय जेजूक आतां फॉर्मोण मारपाचें आसलें, ताची खेबाडां करपाचें आसलें, ताका त्रास करपाचे आसले, कांट्याचो मुकूट ताचेर घालपाचें आसलें. आनी असले वेळार ताचे बराबर कोण आसा, ताचें कोण आयकता, ताचो पाटलाव कोण करता हेंय जाणा जावप, एक ओळख घेवप गरजेचें. ताचे बराबर हो भितर सरला तो कोण. तुय ताच्या शिसांतलो न्हय 3 पावटी विचारले आनी 3य पावटी कसलो जबाब? सगले पावटी सगली माहिती दिवपाक जायना. सिक्रेट्स आमी सिक्रेट सांबाळपाक पडटा. जाल्यार हो पेद्रू आनी ताचे बराबर आसलो तो दुसरो शीस जुआंव, जरी तर ते कोण आनी जेजूचे पाटलावदार जेजूचे बराबर आसा म्हूण कळ्ळें जाल्यार तांकांय मारतले. ह्या पासत जबाब ना. हांव न्हय, हांव ताका वळखोच ना. म्हणटच प्रश्नांक ओळख घेतल्या प्रश्नांक जबाबूय मेळ्ळो. जेन्ना पिलाता मुखार पावलो तेन्ना ताकाय प्रश्न आसले, तूं जुदेवांचो राजा? हें सगलें चल्लेलें आसा तें कितें? ह्या म्हज्या राज्यान हें चलता तें कितें? तूं खरेंच जुदेवांचो राजा वा तूं आपूण जुदेवांचो राजा म्हणटाय? ताकाय जाणा जावपाक जाय. कित्याक जें कितें घडलां तातूंत व्हडलो प्रश्न ताका दिसती पडूंक ना. कोणें बोंडाय करूंक ना, मार फार ना, वो जेजून व्हडलें रेवल्युशन करूंक ना. तरी आसतना ताका धरून हाडला आनी हें सगलें चल्लां तें कितें? तूं जुदेवांचो राजा? प्रश्न भाव भयणीनो, जेजूचे ओळखीचो प्रश्न. जाल्यार जेजून आपणाचीच ओळख दिता आसतना स्वताची गवाय सांगल्या. हांव स्वताक गवाय दिवंक आयलां. आनी ह्याय जेजूच्या हे ओळखीक ताचो जबाब सोत म्हणगे कितें? जाल्यार आयज सोत
आमच्या दोळ्या मुखार दिसूनय बीन आमकां समजना असली घडी आयज आमचेर आयिल्ली आसा आनी असली आमचेर घडी आयिल्ली आसा तेन्ना हे प्रश्न आनिकूय नव्यान मोठ्यान येतात आनी त्या प्रश्नांक जबाब मेळत जाल्यार पासून तो जबाब न्हय, तो जबाब आमकां आयकूंक येना, तो जबाब आमकां समजूंक येना. जेजून जबाब दिल्लो पिलाताक, पूण पिलात जेजूचे जबाब समजूंक ना. तरी आसतना ताणें विचारलें, हांव कांय जुदेव न्हय, पूण तुजे भाशेन जे जुदेव आसात तांणीच हाडून तुका म्हज्या हातान घातला, कितें केलां तर तुवें? म्हणटच प्रश्नांक जबाब मेळ्ळो. घडये पिलात इल्लें तरी समजलो आनी जो जबाब ताका मेळ्ळा ताच्याच उतरांनी ताका मरण फावो असलो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळ्ळो ना. ह्या पासत आनीक प्रश्न, कितें केलां तर तुवें? आनी खंयचो सिक्रेट आसा जो म्हाका खबर ना? जाल्यार भाव भयणीनो, जेजूनूय आपलो जबाब दिला आनी पोरचेनूय आपलो जबाब दिला. हे दोन प्रश्न, कश्टावतल्या देवाचो प्रश्न आनी चवकशी करूंक सोदतल्या तरणाट्याचो प्रश्न. आयज आमकां खंय आसा गाय? कित्याक गाय तो जबाब? वा कित्याक तो प्रश्न? ह्या देवाचो प्रश्न कित्याक? जशें आमी शीण हें गीत आमी गायतले हांव आयज, आनी ह्या गितान देव आपलें काळीज आनी मन एके भाशेन उगडटा. तितून सगळें बरें केलां तुमकां. 400 वर्सां गुलामपणांत आसली तातूंतली तुमकां भायर काडली. 40 वर्सां भायर काडल्या उपरांत जेन्ना तुमी त्या अरण्यांत भोंवताली तुमकां माना दिवन पोसलो, उदक दिलें, सगळें दिलें आनी तुमकां सलामती ह्या नव्या जाग्यार पावयली. आनी इतलें आसतना तुमी म्हाका खरीच तयार केलो. तोच तो जेजू, तोच तो कश्टावतलो देव एके भाशेन आपलो शीण भागोवन म्हणटा, इतलें तुमकां बरें केलां आसतना अनुपकारी तुमी, आनी अनुपकारी कशी म्हाका तुमी हो खरीच तयार केलो. तोच देव विचारता, तुजे पासून आनीक कितें करूंक जातालें? केलां कितें? जशें हेब्रेवांक बरयल्ले चिठीन आमी वाचलां, ताणें कुशे मनान आपणाक गुन्यांव नासतना, चूक नासतनाय आपणाकूच ह्या खुर्सार मरूंक दिलो, आमकां पातकांतलीं सोडूंक, आमचें पातक धुवन काडूंक आनी आमकां गुलामपणांतलीं, पातकांतलीं, मरणांतलीं निवारूंक. हाचेहून आनीक सुबेज कितें करूंक जाता तुमचे पासत? हो प्रश्न जेजूचो, हो प्रश्न ह्या कश्टावतल्या देवाचो. आनीकूय कितलेय प्रश्न हो शीण करता आसतना हो ह्या प्रश्नाक कारण आमचे मुखार आसा. भाव भयणीनो, आयज हो शीण कोण करता काय? जरी तर आमी म्हणलां आयचो आमचो नियाळ जेजूच्या कोश्टाक आमचे कोश्ट लावया. सायबीन माय पांयाशी आसा, खुर्सा मुडी आसा, तिणें एक कोश्ट लागशिल्ल्यान भोगल्यात, तिणें एक कोश्ट लागशिल्ल्यान पळयल्यात. जाल्यार आयज हो शीण कोण करतलो काय? आयज आमच्यो आवयो आसात, आयज आमचे बापूय आसात, आयज आमच्या घरांत जाणटी मनशां आसात. जायते फावटी लुकटां पिड्यार जावन आमी भायर उडयतात ते भाशेन ह्या आमच्या जाणट्यांक आयज भायर उडयल्लीं आसात आनी व्हडले हे शीण तांचे कडल्यान आमकां मेळटले. वो जाणट्यांची घरां जीं आसात तातूंत जरी तर आमी वचत आनी तांचे बोगलेक बसत आनी तांच्यो काणयो आयकत जाल्यार हें शीण आमकां आयकूंक येता. कितें हांवें करूंक ना म्हज्या भुरग्यां पासत? आनी कितें करपाक जाय आसलें? म्हजें भाट तांच्या नांवार केलें, तांचे पासत वावर करूंक हांव भायर परदेसान वचून आयलो, भायर परदेसान वचून आयलीं. सगळें जें कितें हांव जोडटालीं तें तांकां धाडटालीं. आनी कितें करपाक जाय आसलें ह्या म्हज्या भुरग्यां पासत? आयज जाणटीं आसात तीं रडटात. हेच शीण जे हो कश्टावतलो देव करता, ही कश्टावतली आवय बापूय करतात. आयज आमच्या घराब्यान दुसरीं जीं आसात, जायते फावटी आवय बापूय नात, व्हडलो भाव, व्हडली भयण, तांणी आपले त्रास काडून आपल्या भावांक भयणांक वयर काडल्यात. थोडे फावटी आपल्याच फुडार एके भाशेन तांणी एक सॅक्रिफीस केला. जाल्यार आयज तीं विचारतात जायते फावटी, आनी कितें करपाक जाय आसलें तुजे पासत? आनी कितें दिवं तुका? जाल्यार म्हाका तुवें फुरीस कित्याक तयार केलोय? शीण. भाव भयणीनो, हो शीण आयज आमकां आमचे सृश्टींत आयकूंक येता. सगळें तुमकां दिलां, उदक दिलां, झाडां दिल्यात,
बरो स्वास घेवपाक तुमकां प्राणवायू तयार केला. तरी आसतना तुमी म्हाकाच कातरतात. आनी कितें दिवपाक जाय आसलें तुमकां? फळां दिल्यांत, फुलां दिल्यांत, आनी कितें दिवपाक जाय आसलें? हें सगळें केल्या उपरांत म्हाकाच कातरून उडयता. आयज हे दोंगर, हे नदी ज्यो आसात त्यो आयज बोवाळ मारतात. आतां ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत हे नदयांची खबर आमकां आयकूंक येता, पेपर वाचीत जाल्यार. कोण इलिगल सँड एक्सट्रॅक्शन करतात. तिराकोल रिवर, साल रिवर आसा, तातूंत भितर सगळी घाण गुट्टाण चडल्या आमच्याच लोकांनी. आनी ह्या पासत आयज ह्यो नदी बोवाळ मारतात. आनी कितें दिवपाक जाय आसलें तुमकां? आनी कितें करूंक जाय आसलें तुमचे पासत? कोसळपाक लागलेल्यो आसात नदयो. उदक म्हेडें जावन तेंच आयज आमची नुस्तीं जीं आसात तातूंत तीं खावपाक लागलेलीं आसात. आनी तीं खावन आमीच मनशां परतून दुयेंत पडपाक लागलेलीं आसात. समजना आमकां जबाब. जे प्रश्न आमी विचारल्यात तांकां जबाब जे आमकां मेळटात आमची भलायकी पिड्ड्यार जावन समजोच ना आजून पासून. वो समजूनय जायते पावटी आमी समजनासलेल्या भाशेन करता. आनी देखून आमचे मदले जायते पावटी आमीच ह्यो आमच्यो नदी, हे आमचे दोंगर, ही आमची सृश्टी पाड घालीत आसा. देखून आयज ही सृश्टी बोवाळ मारता, शीण करता. आनी कितें करपाक जाय आसलें तुमचे पासत? हें सगळें केलां देखून हो म्हाका जबाब, हो म्हाका मुकूट. भाव भयणीनो, आयज असले शीण करपा सारके आनीकूय जायते प्रश्न आमचे मदें आसतले. जावं आमी कोणाचे इश्ट, जावं आमी कोणाचे शेजारी, जावं आमी कोणाक पावलेले, कोणाक तरी आमी आदार केल्लो जाल्यार असले प्रश्न आमी एकामेकाक आजून पासून विचारता वाचतलीं. शीण भाव भयणीनो हो देव करता, कोश्टवतलो देव. खुर्साचेर कोश्ट काडटा, कांट्याचो मुकुट ताचेर घालो, ताका झेरबंडांनी मार घालो, ताचे कुडके वसो पासून, ताचें रगत भायर पडो पासून ताका मार घालो, ताची खेबाडां केली, ताची थिपी मारली, ताचेर थापटां मारली. जरूय एकूच कडेन आमकां प्रश्न मेळ्ळा, हांवें केलां तें वायट जाल्यार सांग, ना जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय. म्हणटच ताकाय दुखलां. आयज असले प्रश्न जायते जाण विचारतात, भोव करून जे कोण अनितीक सांपडलेले आसात. आमचो सरकार आसा, आमचे कोर्ट्स आसात, आनी जें कितें वायट जाता ताचेर आड झुजपी जायते जाण मनीस आसात आमचे मदले. न्याय जेन्ना मेळना तेन्ना होच जेजूचो प्रश्न आयज परतून विचारता, वायट कितें आसा हातूंत सांग. आनी जरी तर हांव उलयलां तें सारकें जाल्यार म्हजेर थापट कित्याक मारताय, म्हजेर फॉर्मण कित्याक मारताय, म्हजेर बोगलाटां कित्याक घालताय, म्हाका ट्रॅप कित्याक घालताय. हें सगळें भाव भयणीनो आयज आमकां दिसती पडटा. दोळे उगडपाक तयार आसात काय आमी? काय आयची आनीक एक समोरमणी आमकां गूड फ्रायडे. वर्साच्या वर्साक आमी हो मनयता. एक बरोसो देखावो जाता, जायत्यो वस्तू जातात आनी मागीर उमो जाता काबार. भाव भयणीनो, आयची समोरमणी जरी तर आमकां ही परंपरा जाल्यार हे परंपरेक अर्थ ना. पूण आयची ही समोरमणी जरी तर आमकां आमचें जिवीत जेजूच्या जिविताक एक करप, आमच्या जिविताचो अर्थ जेजूच्या कोश्टा मरणान सोदप जाल्यार आयज हो गूड फ्रायडे. त्या पासत तो प्रश्न वाय इट इज गूड. देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत दिलो. इतलो देवान संवसाराचो मोग केलो आनी हो देवाचो मोग ह्या आयच्या दिसाक ह्या खुर्साचेर एक जाता. हो संपूर्णयेन दिसती पडून येता. त्या पासत हो फ्रायडे इज अ गूड फ्रायडे. आमच्या कोंकणींतल्यान आमी ताका बरो शुक्रार म्हणना, आमी कोंकणींतल्यान ताका जेजूच्या कोश्टा मरणाचो शुक्रार म्हणटा. तरी आसतना गूड फ्रायडे म्हणल्यार आमी सगळीं जाणा जाल्यार हो गूड, हो बरो. कित्याक? कित्याक देवान आपणाकूच आमचे पासत दिला. तो ह्या खुर्साचेर आयज दिसती पडटा. ताका गरज ना, ताणें पातक करूंक ना, ताका खास्त दिवपाक कोणाच्यान जायना. पूण आमी जें आमचें जिवीत जियेता, जायते पावटी उक्तेपणी आमी पातकां करता, जायते पावटी आमी लिपचोरयां पातकां करता, जाल्यार आमकां खास्त फावो. जायते पावटी आमचें वायट जिवीत आसा तें दुसऱ्यांक कोणाक खबर ना. आनी जायते पावटी आमकांच हें वायट म्हूण आतां कळना. कित्याक? त्या वायटान आमी तें आतां सदांचें जाल्लें आसा. आय डीड नॉट नो दॅट इट इज अ सीन. हें पातक म्हूण म्हाका खबरूच नासली. असलें जिवीत भाव भयणीनो आयज आमचें जाल्लें आसा.
पूण जे पातक आमी केलां, ज्यो चुकी आमी आदारता, जी पातकां आमी करीत रावतात तांकां खास्त फावो, आनी सगल्या पातकांक खास्त मरण. म्हणटूच आमी जरी तर चुकता आनी जायते फावटी आमकां आमच्या पातकाची खबर ना जाल्यार पासून त्या पातका वरवीं मरण आयलां. हो देव, कश्टवतलो देव आपणाचेर घेता. हो देव आमकां ह्या पातकाचें बोगसणें दिवन आपणाचें रगत वारयता. आनी खुर्सार जे कोश्ट ताणें काडल्यात आनी खुर्सार तावन जे आमकां बोगसणें ताणें दिलां, बापा तांकां भुगोस, ते नकळो ते कितें करतात ते. जाल्यार ह्या कोश्टां वरवीं जी सोडवण दिल्या ती बरी, ती आमकां जाय. ती जरी तर आमकां सोडवण ना जाल्यार आमचें जिवीत निर्फोळ. आतां सद्याक आमच्या जिविताची निर्फोळपण आमी जायते पळयता. आमचे भोंवतणी ह्या दिसांनी जें कितें घडटा, आमचे शेजारचे देश पळयात. पाकिस्तान आसा एके वाटेन, दुसरे वाटेन आसा सिलोन, श्रीलंका, जंय आमचो भाग्योंत वावर करून आयलो आनी भाग्योंत जालो. भाग्योंतपणाचो वावर भाग्योंत वाजान थंयसर केल्लो. आयज हो देश कश्टवता, आयज हो देश बोवाळ मारता. आमचो शेजारी पाकिस्तान आयज तांचें आख्खेंच राज एके भाशेन हाल्लोलें आसा. रडटात तीं. युक्रेन ह्या देशान रशिया आतां परतून तांचेर घुरी घालपाक वेता, तयारी केल्या. पूण निसणटोन जें जातलें, भुरगीं मरतलीं, वाडलोलीं मरतलीं, बायलो मरतल्यो, दादले मरतले, सैनीक मरतले, हें सगळें पळोवन आनी जें कितें निसणटोन जातलें, इतल्या वर्सांचो जो डिवेलपमेंट केल्लो आसा ह्या देशांनी, तो डिवेलपमेंट काबार जाता. इकॉनॉमी हाल्लोली आसा. आनी श्रीलंकेन जशें घडटा तशें तांची इकॉनॉमी जेन्ना हाल्लोली आसा, दुडू आसून पासून तांच्यान जेवण विकतें घेवपाक जायना. जशें कोवीड आयिल्लो तेन्ना आमी पळयलां, आमचे लागीं दुडू आसात पूण जेवण मेळना. दुडू खावन कोण जीव उरोंक ना. जी पुंजायिल्ली आसा आमी गिरेस्तकाय जावं आमच्या कोश्टांनी वो नाडपणान, ती गिरेस्तकाय आमकां कित्याक उपकारो ना. आयज श्रीलंकेच्या देशान अशें जाल्लें आसा. तांचे लागीं दुडू आसोन कितेंच विकतें घेवंक जायना. इकॉनॉमी इज गोईंग डेड. जाल्यार असल्या वेळार भाव भयणीनो, आमकां कसलो जबाब? आयज जेजूचे कोश्ट आमकां गूड बरें जावपाक शकतात काय ह्या देशांक आमकां जशें भाग्योन पावलो आमकां सांगता, तो जो मेला तो फकत आमचे पासत थोड्या पासत न्हू, आख्ख्या संवसाराच्या कोश्टां पासत, आख्ख्या संवसारा पासत जरी तर तो मेला जाल्यार जेजून जशें म्हणलां, जो कोण तें मानून घेता तांकां तें फावो जातलें. हो आयचो शुक्रार खरेपणी आपल्या जिविताक लावून आयज जेजूक जो कोण मानून घेता ताका ही सोडवण फावो जाता. कित्याक हो शुक्रार बरो शुक्रार करूंक, हो कोश्टा मरणाचो शुक्रार बरो करपाक खुर्साचेर आसतना जेजून म्हणलें, अस्तोरे हो तुजो पूत. कित्याक हीच ती अस्तोरी, हे अस्तोरेन ताचे कोश्ट पळयल्यात, हे अस्तोरेन ताका ल्हान आसलेलो व्हड केला, हे अस्तोरेन ताका आपल्या कुसव्यान 9 म्हयने सांबाळला. एक अस्तोरेन देवाक वय म्हणून जेन्ना तिचेय लागीं प्रश्न आसले, त्या प्रश्नाक मेळ्ळोले जबाब समजपा सारके न्हय आसले, असल्या वेळार वय हांव सर्वेस्पराची चाकून म्हणून हे अस्तोरेन ताका आपल्या कुसव्यान सांबाळला, ताका जल्म दिला, ताका वाडयला. आनी जेन्ना ताचो वेळ आयलो तेन्ना आपल्या पुताक तिणें पाठयला. पुता तांचो सोरो सोंपलो आनी कश्टवता तेन्ना त्या वेळार पासून ही आवय आपल्या पुताक सांगात दिता, देखून हो कश्टा मरणाचो शुक्रार आमचे पासत बरो करूंक ही तुजी आवय, आमकां ही आवय दिल्या. आमकां जी आवय दिल्या तिका आमी मानून घेवपाक तयार आसा. तिच्या पुताक आमी घेवंक तयार आसा. तिचे कोश्ट त्रास वो ताचे कोश्ट त्रास आमचे करूंक आमी तयार आसा. जाल्यार हें सगळें जाता आसतना भाव भयणीनो, खुर्सार रावून तोच जेजू पळयता. कोश्ट त्रास वय भोगल्यात, खुशालकायेन भोगल्यात, खुशी मनान मानून घेतल्यात आमचे पासत. जाल्यार त्याच खुर्सार रावून तोय म्हणटा, म्हाका तान लागल्या, म्हाका तान लागल्या तुमच्या बऱ्या जिविताची, म्हाका तान लागल्या तुमच्या पातकांची,
म्हाका तान लागल्या तुमचे खुशालकायेची, म्हाका तान लागल्या म्हज्या खऱ्या नीज पाटलावदारांची, जे कोश्ट त्रास येतात तेन्ना पडून वेचे ना, पूण ह्या कोश्टा त्रासांक फुडो करतले. तसले शिस्त जावपाक, ते भाशेन जेजूची तान बागोवपाक आमी आयज तयार आसांक काय? खरेपणी आमी तयार जावपाकूच जाय. आनी हें सगलें जाल्या उपरांत जेजून म्हणलें संपादलें. कितें संपादलें? ह्या संवसारांतलें जिवीत पळय तें संपादलें, पूण ह्या संवसारांतलें जिवीत ह्या कश्टवतल्या देवाचें सोंपप पयलीं ज्या कोणाक ताणें आपणाशी आपोवन हाडूंक जाय आसलें, ज्या कोणा पासत ताणें आपलें रगत त्या कुर्साचेर वारोवंक जाय आसलें आनी देवाची सोडवण जोडूंक जाय आसली, हें काम बापान जें ताका दिल्लें तें संपादलें. सोपुर्णायेक पावयलें ह्या खुर्साचेर आनी तें संपादलें म्हणटा तेन्ना ह्या खुर्सा वयलो देवून तो परतून पुनर्जीवन जातलो आनी पुनर्जीवनपणान आमकांय सोडवण दितलो. देखूनच आमी म्हणटा तुज्या कोश्टा खुर्सा वरवीं आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडवण दिल्या. तर ही समरमणी भाव भयणीनो, आयच्या ह्या दिसाक, ह्या कोश्टा मरणाच्या शुक्राराक, ह्या गूड फ्रायडे दिसाक आमी मनयता. आमचे पासत, आमचे भोंवतणी आसलेल्या पासत, सगल्या संवसारा पासत सोडवणदार कसो आयला तो हो कश्टवतलो देव जो शीण करता. परजे म्हजे हांवें तुका कितें वायट केलें, म्हाका जबाब दी. तर आमचो जबाब भाव भयणीनो, जेजून जें आमचे पासत बरें केलां, हे कोश्ट त्रास आमच्या कोश्टांक एक करून, वो आमचे कोश्ट त्रास ह्या आमच्या सोडवणदाराच्या कोश्टांक एक करून आमी समरमणी करुया. सगल्या मनशा कुळाक मागुया. आमी सगळे उबी रावया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाचे पवित्र सोबे पासत मागुया. आख्खे पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सोबेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक तांबोनासतना वाखाणच्याक ताणें आमची जीण स्वस्थकायेन राखची आनी आमचीं काळजां आनी मनां समाधान करचीं. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. दिंबी घालुया. उठा. सोरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा, जेजू सोवें तुवें सगल्या राष्ट्रांक तुजी मोहिमा उगडापी केली. आखे प्रितुमेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेक भावार्थान सदां थीर करून दवर आनी तुजे काकृतीन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां मागुया आमी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा पासत धर्मदुताच्या वर्गान आख्खे पवित्र सोबेचो बापूय आनी गवळी जावं देवान ताका विंचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विस्वाशीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे पोरमणे देवाची पोरजा चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी ओतम्याची गोठाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. दिंबी घालुया. ओगणीत जाणवायेच्या आनी स्वर्ग बळिश्ट देवा, बागयोन पेद्रूचेर आनी ताचे फाटल्यान येतल्या दोरेका बागयोन बापाचेर आखे पवित्र सभेची
बारादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या भाग्यून बापान आपल्या जाणवायेच्या उतरान आनी पोरजोडीत देखीन आमकां क्रिस्ती सुपूर्णायेन वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उप्रासलेल्या वादळा मदें दिरादीक तांडेला वरवीं थिरायेन वेरें धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगल्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी चरोवंक आनी ताचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी धीरान ताका बोर म्हूण आमी मागतां. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मागुया आमी सर्व दोर मुणयाऱ्यांच्या वर्गा आनी भावार्थ्यां पासत आमच्या धर्म उद्योक्षाक फिलीप नेरी फेर्रांवां आनी सोमेस धर्म उद्योक्षांक याज्ञिकांक प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म मुणयाऱ्यांक सगल्या भावार्थ्यां बरोबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. दिंबी घालुया. सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. ह्या गुडार्थ कुडीच्या सांद्या पासत मुणगे आमा सोमेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तूं दोयनाय. आमच्या जोण एकल्याच्या आपोवण्या परमणी तुजी चाकरी विस्वाशीपणी करूंक आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मागुया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ देवतात त्या आमच्या सर्व भावा भयणी पासत काळजान आनी कोरणेन सोद सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगल्यांक आपले एकेच पवित्र सभेन एकठांय कोर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. दिंबी घालुया. सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, शिपडलोल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलोल्या सोमेस्तांचो एकवट एकाच उकोण भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां मागुया आमी आमच्या जुदे भावा भयणी पासत देवाची विंचलोली पोरजां जावन तांणी सोर पोरजां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विस्वाशीपण ओळखून ताका विस्वाशी रावंक आनी ताच्यो बासावण्यो सोपूर्णायेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दिंबी घालुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक तुवें बासावण्यो केल्ल्यो देखून विस्वासान आमी तुका हें प्रार्थन करता. पुर्वीं तुवें तुजी करून घेतलोले पोरचेक बासायलोल्या सोडवंडाराक ओळखूंक आनी ताचे वरवीं बासायलोलें दायज भोगूंक पावय. हें आमचें मागणें दोयन आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मागुया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हूण ओळखून घेनात तांचेय पासत देवान नेमलोल्या एका सोडवणदाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट दवरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दिंबी घालुया.
उठात सोरपोद्वेदार आनी सासणाच्या देवा संवसारान हिशोब नासतलो लोक अजून जेजूचेर बावर दवरिनात तांकां सगल्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कुरपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान एकवटाय तुका ओळखूंक आनी तुज्या देवीक जिविताचे गूट सोपुर्णायेन समजूंक घेवंक आमची तान वाडोय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आतां मागुया आमी देवाक अळकोना त्या मनशां पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून कूद जिव्या देवाशी पावूंक तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया देंबी घालुया उठात सोरपोद्वेदार आनी सासणाच्या देवा सोमेस्त मनशांनी तुका ओतरेकून सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटोच दादोशी जावंक सगल्या मनशांक तुवें रोचल्याय क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो कोरन्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग ओळखूंक आनी अशें सगल्या आडकोडींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कुरपा दी हे पोरी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या सोमेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगल्यांक दादोशी कोर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं मागुया आमी दोर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सोर देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुश्यो घोट कोर म्हूण बापा लागीं मागुया देंबी घालुया उठा सोरपोद्वेदार आनी सासणाच्या देवा सोर मनशाची काळजां आनी सोर्व लोकांचे हक्क तुज्या हातान आसात दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुजे कुरपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशान लोकांक शांती समाधानाचो आसोर गावूं सर्व वाटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी सोमेस्तांक आपआपल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्या होक मेळूं हे आमचे मागणे बोलेपणान आयकून घे जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आतां मागुया आमी तरेतरेच्या वायटांक सांपडलोल्यां पासत मनशांची मनां सगळ्या असोतांतली निवार म्हूण पातक्यांक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण चोर तोरांच्यो सांकली आनी बांदपास तोडून उडय म्हूण बुकेल्ल्यांक जेवण काण पिडेस्तांक भलायकी आनी कोयद्यांक सुटका दी म्हूण पळणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपआपल्या माय गांवांत आनी मरणाचे तोडीर आसलेल्यांक स्वर्गा राज्यांत पावय म्हूण बापा लागीं मागुया देंबी घालुया उठात सोरपोद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा दुखेस्तांची तूं बुजवण कश्टवतल्यांची तूं घोटाय सर्व तोरांच्या कोश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव अशें तुजे दयाळायेची कोनवाळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण चाकून बुजवण आनी संतोश ती भोगूंक पावूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं
दुसरो भाग पवित्र खुर्साची बुजवण. ह्या भागांत आमी खुर्साक मान दिता. खुरीस आमचे सोडवणेचो कारण आनी हातयार. यादीक खुर्साक नमस्कार करूंक आमकां उलो करतलो. यादनीक 3 पावटी हें खुर्साचें लाकूड ताचेर संवसाराचो सोडवणदार उमकोडला म्हूण गायल्या उपरांत येयात ताका नमस्कार करुया म्हूण आमी भक्तीपणान जबाब गावचो. उपरांत खुर्साचो उमा घेवंक आमी फुडें सरतल्या. सगल्या भक्तीपणान आनी मागण्याच्या वावतरान सांबाळून हे रितीन वांटो घेवया. भाव भयणीनो, म्हणलां तशें ही आयची आमकां एक परंपरा कशी जावची न्हू, पूण खरेपणी जेजूचे कोश्ट आमी लागशिल्ल्यान नियाळून आमच्या जिविताक ते कोश्ट आमी मानून घेवया. ये कुर्साचे लाकूड ताचे संवसाराचो सोडवणदार उमकोडला.
ये खुर्साचे लागून ताचे संवसाराचो सोरवोंडार उमखोडला. खुर्साचे लागून ताचे संवसाराचो सोरवोंडार उमखोडला. आमी पवित्र खुर्साची भोजवण करता आसतना चोत्राय दरची आमी कोणूच खुर्साक व इमाजीक हात लावचे ना. खुरीस मातसो फाटल्यान दवरचो. मुखार सरता आसतना धव्या लुगटाचेर कोणी भितर सरचे न्हू. म्हणटच तुमचो हात पयस तावनूच तुमी उमो घेवचो. जे सगळे प्रोटोकॉल्स आसात ते सांबाळून ते आमच्या मतीन दवरून आयज ही रीत आमी हे भाशेन पाळटल्या. मुखार येवचे. तुमी तुमची मान बागोवन पवित्र खुर्साक नमस्कार करचो आनी पयस रावनूच हात लायनासतना ओ उमो घेयनासतना भोव पवित्र खुर्साची भोजवण आमी चालू दवरतल्या. प्रितीच्यानो, आयज मिसाची बॅट ना. जेजूचो खुर्साचो गूट आमी नियाळ्ळ्या उपरांत ताच्या जिवांत वांटो घेवया. जेजून आमकां पातकांतली सोडूच्याक आपलीच मोगाची भेट केली. ताणें आपल्याकूच आमच्या पासत मोडलो आनी आपल्या मासा रोगतान ताणें आमकां आपली घोटाय दिली. ताच्याच जिवंतान वांटो घेवया. देवा सोबे आमचो एकवट थीर करून आमकांच दुसऱ्या खातीर मोडूंक आमी तयार जावया. मोगान आमचे खुरीस उबारून व्हरूंक आमकां बळ मागुया. आमच्या सोडवंडारान आमकां शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान
आमी सगलीं बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन नोतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवूंक वेता. ती आमचेर जोडटी आनी खास हाडिना आसा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता, आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या बागयून मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कोनवाडाईन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडोय. ह्या गुटान वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसुया.
भाव भयणीनो, जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या ह्या शुक्राराक आमी बरे भशेन हे रितीन वांटो घेतला. सगळी मांडावळ केल्ल्या आमच्या बाबा भयणांक जितल्याय जाणांनी त्रास घेतल्यात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तेच भशेन आमचे कॉन्फ्रारीन आयज बरे भशेन ही सगळी मांडावळ केल्या, देखून तांकां शाबासकी. आनीकूय जायते कॉन्फ्रार आसतले, तांणी सगळ्यांनी हे भशेन मुखार सरूंक म्हजी विनंती. आनी आतां आमचें पुरसांव जातलें. जेजूची मेलोली कूड घेवन आमी एके भशेन आमच्या गांवांतल्यान भोंवता आसतना जेजू जो संवसारांत आयला तो आम्हा सगळ्यां पासत, सगळ्या पातक्यां पासत. तर हेंच जेजूचें बरेंपण, ही जेजूची सोडवण आमच्या ह्या चिखलेच्या गांवांक फावो जावंक आमी सगळ्यांनी खतखत्यान भावार्थान मागचें. आनी हें पुरसांव आमी सगळ्या ह्याच भावार्थान आनी विस्वासान करुया. न्हय एक सदांची चाल जाल्ल्या भशेन जी 2 वर्सां जावंक ना आनी आतां परतून सुरू जाता ते भशेन न्हय, पूण जेजूक आमच्या गांवांत फुडें आख्ख्या गांवांत आमी घेवन पावना, पूण हे ल्हानशें पुरसांव जें आमच्या थोड्याशा भागान आमी काडटा, आमच्या आख्ख्या गांवांचेर, ह्या चिखलेच्या गांवचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक, देवाची सोडवण सगळ्या तरेच्या मनशांक पावूंक आमी करीत भशेन ह्या पुरसांवान वांटो घेवया. पुरसांव करून आमी परतून वयर आयल्या उपरांत उमो घेवपाची मांडावळ सगळ्यांनी आमचे कॉन्फ्रारीची भाव भयण सांगतात ते भशेन ही मांडावळ बरे भशेन सांबाळची. आदी फुडेंच तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो सहकार तुमी आतां पासून दिला आनी आतांय ह्या उरलेल्या भागान तुमी बरे भशेन हे रितीन वांटो घेतल्यात, देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयची मांडावळ केलेल्यांक, आमच्या कॉन्फ्रारीच्या भाव भयणांक, तशेंच आमच्या कोयराक आमचे दिनवास. फाल्यां चतुरायदोरची सकाळी मीस ना. जेजू आतां फोंडान निकी पिल्लो आसतना आमी आख्खी पवित्र सभा एके भशेन दुखांत आसा. जाल्यार हें आमचें दूख समरमता आसतना आमी शांतपणी हो आयचो दीस, आयज चड बोवाळ करची न्हू, आयज आमच्यो टीव्ही बीन जाता जाल्यार बंद दवरुया, आयज आमकां न्यूज बीन कसलोच नाका, आयज जाता जाल्यार आमचे वॉट्सॅप आमी बंद दवरुया, सोशल मिडिया बंद दवरुया, आनीक आमच्याच घराब्यान जेजूच्या कोश्टांक लागशिल्ल्यान आमी एकठांय जावपाक हो प्रयत्न करुया. फाल्यां सकाळीं 7 वाजता आमी पवित्र सभेचें मागणें करतले. ह्या पवित्र सोनवाराचें मागणें ज्या कोणाक तुमकां खुशी आसा तांणी येवन ह्या मागण्यांत 7 वाजता वांटो घेवचो. आख्खो दिसभर फाल्यां कांयच आसचें ना. आमची जागरण सुरू जाता 11 वाजता. उज्याचेर आशिर्वाद आनी त्या उपरांत उदकाचेर आशिर्वाद आनीक मिसाची भेट. हे भेटेन आमी सगळीं बरे भशेन वांटो घेवया. मुद्यानीचें मीस जाल्या उपरांत थोडोसो वेळ हांगासर आमी सारतल्या. आमची चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब फाल्यांच्या दिसा करीत भशेन थोड्योश्यो गेम्स आमचे पासत करतल्यो, तातूंतय आमी भाग घेवया, च्या पाणी पिवया, खुशाल जावया फाल्यांचे सांजेच्या दिसाक. तर सांजेच्या वेळार तुमी ह्या सुवाड्यान भाग घेवंक तयार येवचें. सकाळीं मिसा पयलें मीस जातलें 7:30 वाजता आनी दुसरें मीस जातलें 9 वाजता. तशेंच दाबोलीं कपेलान मीस जातलें 8 वाजता. आतां हे फुडले रितीन वांटो घेवंक आमी सगळीं तयार जावया. आनी पाटोवणी ना, पूण आख्खे परजेचेर हें प्रार्थन आमी करून ही रीत सोंपयता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून तुजे परजेन ताच्या मरणाचो भोक्तीपणी उगडास केला. तर तिचेर सुभापणी तुजो आशिर्वाद पडूं, तिका तुजें भोगसणें फावो जावं आनी बुजवण मेळूं, तिचो भावार्थ वाडत वचूं आनी सर्गीच्या मार्गान थीरपणान चलून सासणाचें सूख ती भोगूंक पावूं.
या मी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी ओगेपणी बसुया आनी फुडले रितीन वांटो घेवंक तयार जावया.
No.